दिवपाक आमचो MLA बाब आनी आमचे मिर्शन बाय हांगासर आसा आमचे मदें तेणी आमकां हे कोर्ताली फार्मर्स क्लब हाचे तर्फे हे लिवपाचें मिशीन हार्वेस्टर हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आनी थोड्याच वेळान हे आमचें काम चालू जातलें. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो आमकां जायतो आदार आसा आनी आमचो MLA बाब हातूंत सदांच आमच्या शेतकारांक आदार करता. न्हूच हार्वेस्टर जावं ट्रॅक्टर फाटीं आमकां सुमार 20 शेतकारांक उदकाचें प्रॉब्लेम जालें. ताणें ताबडतोब आपलो वॉटर पंप धाडून थिंगा एक सर बांयक लायलो आनी ते बांयचें उदक काडून आमी तें शेताक लायलें. सो आमकां तेजो जायतो उपकार आसा. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार जी शेतां पायपाक लागून कोंकण रेल्वे डबल ट्रॅकीका लागून जी पायपां तेणी घातलेलीं आसा ती आमकां सद्या शेतकारांक कांय वायट जायना आनी इतले बेगीन फकत पावसान आमकां कितें त्रास जावपाचे आसले पूण तेणी आमकां जेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे वचोन तेन्ना आमी सराक एप्लिकेशन केलें आमच्या शेतकाराचे वतीन चेअरमॅन आनी सगळे कमिटी वचोन आमी ताका तें एप्लिकेशन मेमोरेंडम फॉरवर्ड केलो. तेन्ना तेणें ताबडतोब तांकां आपोवन तें इन्स्पेक्शन केलें. त्या इन्स्पेक्शनाचेर आमकां तेणी आश्वासन दिलें रेल्वेन की आमी तें सुमार 1 म्हयन्यांनी तें काम जेन्ना ब्रीज आमचो रेडी जातलो तेन्ना आमी तें काडटले म्हूण. आनी पळोवपाक गेल्यार काल 4 दीस जाले हांवूय गेल्लो थिंगा वचोन पयला हें ऑलमोस्ट तेंचो ब्रीज तो रेडी जावपाचो आसा आनी बिफोर रेनी सिजन पावस येवच्या आदी ते पायपां काडून आमची वाट आहा तशी जातली. सो आमकां शेतकारांक ते पायपाचे कांयच प्रॉब्लेम ना. आमचे वेलसांवपाली थोडे एसोसिएशन जे आसा टेनंट एसोसिएशन आसा ताचे सगळे कमिटी आसात शेतकार भावा भयणां आसात आनी एवरी इयर जे आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब जो आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडोवन हाडला ते ताचे तर्फेन आमी जे आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक आमची जे कितें आमी फावो शेतकारांक दिवपाक जाय ते आमी फार्मर्स क्लबाचेर दितात. आयज आमी हांगासर हावसिंग मशीन हाडलेलें आसा वेलसांवपाली हांगासर आनी लोकांची जी पीक जाल्ली आसा ती आयज आमी हांगासर लोकांक जी पीक जाल्या तिका आमी काडून ते लोक आपल्या घरा पावयतले. हांव सजमतां हे आमचे सगळे जे शेतकारची भावां भयणां आसात तांकां बरी पीक जाले आसतली. म्हाका दिसता पयले हांव पळयतालो बरी पीक जाली आसा अशीच ताणें फुडें अशीच आमची जी शेतां जी आसात ती अशीच रोवन दवरची कित्याक हें आमचें दायज जावन आसा आमचें गोंयचें आनी हांव सदांच हांगासर ही शेतां रोवन हे भाशेन आमच्या लोकांच्या घरान आपल्या घरान ती शेत बरें पावयतली म्हणून म्हाका कोणें तर लोकांक आमचे शेतकार भावा भयणांक मिसगायड करपाक सोदताले अशें म्हाका दिसतालें कित्याक तेन्ना एक इश्यू जालो आनी आमचे शेतकार म्हजे बगले येयले हांव सरपंच तेन्ना म्हजे बगले येयले आनीक जेन्ना आमी रेल्वे कडेन विचारलें बाबा अशें अशें कशें तुमी लोकांक प्रॉब्लम जावपाक शकना अशें तेन्ना ते म्हाका एसोसिएशन दिल्लें रेल्वेन जेन्ना आपूण 1 म्हयन्या भितर आपूण तो ब्रीज बांदतले म्हणून आनी तेन्ना एक मिसगायड केले लोकांक आमच्या शेतकारांकूय मिसगायड केले की हांगा शेतां बुडटलीं अशें अशें पूण आयज पळोवपाक गेल्यार लोकांची शेतां बरीं आसात आनी तांचें काम म्हाका दिसता चलता आनी एक हांवें खबर काडल्या भशेन 8 दिसांनी ताचें काम तो ब्रिजाचें काम कंप्लीट जातलें आनी म्हाका दिसना हें शेतकार भावा भयणांक इफेक्ट जाता अशें म्हाका दिसना कित्याक ताणें ऑलरेडी ब्रीज चालू आसा आनी ताणें चालू केलो आसा आनी 8 दिसां भितर ताचो कंप्लीट जातलो. हे फकत मिसगायड करपाक सोदता आनी इश्यू करपाक सोदता तांकां आनी कांय ना फकत तोच इश्यू आहा तांकां तेच घेवन बसले ते. हार्वेस्टिंग मशीन घायलो आहा जायत्या लोकांनी शेत रोयलां आनी थोडीं शेतां पाड आहा. हांव मागता लोकां कडेन कोणाची पाड आहा न्ही तेंच्यांनी ती शेतां रोवची आनी आमची ही परंपरा आहा ती सांबाळची कित्याक गोंयकार आमी आनी शेत म्हणल्यार चड गरजेचें जेवण आमकां चड इम्पॉर्टंट आसा. सो तेका लागून हांव मागता कोणीय शेतां रोवंक ना तेंच्यांनी हेजो फायदो मिशिनाचो फायदो काडचो. फार्मर्स क्लबान जायती फॅसिलिटी दिता सो फॅसिलिटी घेवच्यो आनी यूज करून आयज आमचें हें सगळीं शेतां सांबाळून दवरता.